आमी आयज आमच्या DMA ऑफिसाक आमी मेमोरेंडम दिवपा आयिल्ले. मेमोरेंडम जे मडगांव म्युनिसिपालिटीन जे आमचे ट्रेडाचे जे रेट वाडयल्लो आहा हायक केला ताका लागून आमी हो मेमोरेंडम ताका दिवपाक येयल्ले. कित्याक जेन्ना आमी मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें मिटिंगेक कितें रेट वाडोवचो म्हणून. तेन्ना सगळ्यांनी एक जावन आमी 10 to 15% इतलोच हो रेट वाडोवचो म्हणून आमी तेणें डिसायड जाल्लें. आनी त्या भशेन फूल रेजोल्युशन बी सगळें घेतलेलें. मागीर जेन्ना आमी पळोवपाक गेले तेन्ना तो 10 to 15 सामको हायक जावपालो. म्हणजे 10 to 15% ना 100 वयर गेलो सारको पळोवपाक गेलो जाल्यार. आनी तो बारीक मनीस जो आहा तो ताका सामको इफेक्ट जावपाक लागलो. आतां इज कलेक्शन स्टार्ट जाल्लें आहा ट्रेड पळय 1 तारखेच्यान कमेन्स केलें. जेन्ना लोक येता पळय म्युनिसिपालिटीन तेन्ना कळटा लोक बोब मारून मारून वयता. आनी हो बारीक लोक जो मडगांव फातोर्डा जो बारीक धंदो करता हो तांकां सारको माल पडलेलो आसा. असो माल पडलेलो कितें ते हिसारता. आतां कसो लायलो पर स्क्वेअर मिटर एक जो सायन बोर्ड आहा वयलो तो आशिल्लो पयलीं आशिल्लो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1080 आशिल्लो. आतां तो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1,500 जाल्लो. आनी पर स्क्वेअर मिटर समज वाडलो मातसो मायज जालो जाल्यार 2,000 जाल्लो. 1000 वाडलेली आसा. असो हो रेट वाडयलो तो सगळ्यांक हांकां हॉटेलाक धंदो करता बारीक करता जे मडगांवाचे जे आमचे फातोर्डाचे हे बारीक लोक जे बहुजन समाजाचे लोक थंय धंदो करता आनी हो सगळें तांकां माल पडटा. ते सगळे येता हांगा वयर येता ते पयशे हिसारता आमकां बाबा कशें कितें वाडलें तांकां एक फायले कडेन पर स्क्वेअर मिटर तांकां रेट सांगता. हें जे मॉल आसा जे हें आसा हें तांकां कोताक येता भरपाक. हे बारीक लोकांक कळना जमपाचें न्ही हें. कित्याक आयज सगळें ऑनलायन तुका सिस्टम मेळटा. ब्लिंकीट आहा झोमॅटो आहा हें आहा सगळे लोक ऑनलायन तुका सगळे मागोन घेतात. ते धंदो कसो करतले बारीक मनीस. सो आमी हें तुका आमी तांकां हेका सांगपाक येयल्ले बाबा तूं हेजेर मातशें स्टडी कर कशें कितें आसा तूं तेजें हें कर. हांव कितें म्हणटा जाता तितली आमची रिकवरी आसा म्युनिसिपालिटीची ती रिकवरी करया. 35 करोड समजा रिकवरी आहा तेजे मायज आहा. आमचे PDAचे गार्बेजीचे पयशे येवपाचे आहा पेट्रोल पंपाचे पयशे येवपाचे आहा ते रिकवरी कर. ते तुमी घाला हांगा. आतां थोड्या दिसांनी तुमी आतां हें ट्रेड लेसन केलां मरे थोड्या दिसांनी तुमी हावस टॅक्स वाडोवपाक लागतले. लोकांचे हें येतलें थंय सांगलेलें आसा त्या भशेन. DMAन समज फाल्यां सांगलें कर म्हणल्यार करतले. हें बारीक मनशाक हो सामको माल जाता म्हणून आमी सांगपाक गेले. आनी आमी तेजे पुरतो आमी 2 फावटी थंय हें बसून घेतलेलें जेन्ना सगळे मडगांवचे लोक फातोर्डे लोक एक जावन आमी थंय म्युनिसिपालिटी मुखार आमी हें बसून केल्लें बाबा अशें अशें आहा हो जाता तितलो बी तुमी हें करा म्हणून. तरी पूण आमचें आयकोना आनी ती हें जावना म्हणून आमी हांगा दिवपाक गेल्ले. डायरेक्टरान सांगलां आपूण सगळें पळयता सगळें हें करता आनी मागीर सगळें आमी हें करून पळयता म्हणून तो आतां मातसो मिटिंगेक वचपाक गडबडीन आशिल्लो. आपूण म्हणपाक पळयता पयलींचो रेट कसो आहा आतांचो रेट कितें कितें आसा ते आपूण सगळें म्हणपाक लागलो आपूण स्टडी करता. अमावंट हायक जाला पळय फकत मारगांव म्युनिसिपलान जाला बाकीचे हितून जावंक ना. मारगांव तेणी दाखयता आसतना दाखयलें फोंडा दाखयलेले आमचे वास्को दाखयलेले आनी पेंजीम दाखयलेले म्हणजे ते दोगांच्याकूच चड गेलो हो हाय गेला अशें जाल्लें आसा. दाखयता आसतना दाखयलेलें आमकां आमचो वास्कोचो रेट कितलो आसा पणजेचो रेट कितलो आसा आनी त्या भशेन आमी येवंक गेले 10 to 15% म्हणल्यार एक जायना एक 100-200 जाता. म्हणजे हे तुका आतां गेलो जाल्यार तुका 150-200 जाता. तो पयलें पर स्क्वेअर मिटर सायन बोर्ड आहा हो 1008 आशिल्लो पर स्क्वेअर मिटर आतां 1,500 जाला. पर स्क्वेअर मिटर वाडलो जाल्यार 2,000 जाता. हो सायनूच बोर्ड सांगतो का बाकीचे तूं जे हॉटेलाक आशिल्लो स्क्वेअर मिटर 20 स्क्वेअर मिटर 4,000 आशिल्ले ते मातसो मायज जाल्यार 30 वयर गेलो जाल्यार तुका 6,000 जालो. अशें वाडयल्लें आसा. Come here to give a memorandum to the DMA. Today the memorandum is regarding the hike of the fees of the Margaon trade license, house tax, regarding all of these things. Because people of Margaon are not happy with it. As a councillor, we had taken a resolution on 24th March. And that time the chairperson of Margaon Municipal had said that the rates would be between 10% to 15% higher. So, but if you go to say it was not that much, it was more than 100%. So today people of Margaon and Fatorda and Margaon people are facing all this problem. They are coming to us, asking us to reduce this, to roll back all this fees. And today it is very bad that today people of Margaon facing today all the trade license. People are very big, small business. They're not a big business. But the prices have been very high. You know, it's gone from 4,000 to 10,000 to 10,000 to 20,000. So people can't afford to pay this. So the councillor of Margaon and the councillor of Margaon Municipal have come here to give this to give this memorandum. So we demand the DMA please reduce this and how things to be. आमचो पार्टीचो स्टँड कसो आशिल्लो की आज सबंद इंडियेभर मंदी चाललो हे सगळ्याक खबर आसा. म्हारगाय आनी मंदी चाललो
जो सामान्य मनीस जो आहा तो कसो जेवप म्हणटा चिंता म्हणल्यार दीस वाड्याक आपण खातलो कितें आनी झोपतलो कितें हाजेर सगळ्याक कळटा तुमकांय खबर उरतली की तुमच्या घरा कडेन कितें प्रत्येकाच्या घरा कडेन कितें पळयता मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास सगळे गरीब आनी अशे परिस्थितीक मार्गांव म्युनिसिपालिटी ज्या तरेन टॅक्स इम्पोज करता आतां ते कितें म्हणटा आमचे कडेन तांचे कडेन रिकवरी करपाचें आतां रिकवरी जी कितें 35 कोटी आहा ती ताजो तुमी फिगर करपाक जाय आनी ताचे बाबतींत रिकवरी करपाक तुमी भायर भोंवपाक जाय तुमी एडिशनल टॅक्स वाडोवप एडिशनल टॅक्स वाडयतकीर कितें जातलें लोक भरपाक त्रास करतले परत तुमची रिकवरी वाडली आनी हें सर्कल चालूच उरतलें दुसरी कशें आहा की टॅक्स कोणाक वाडटा जो लिगली धंदो करता ताका वाडटा म्हणजे जो रजिस्टर आहा त्या साठी टॅक्स वाडटा जो रजिस्टर्डच ना ताका टॅक्स ना म्हणजे जो रजिस्टर्ड करना ज्याचो इलिगल धंदो चलता ताका खंयचीच कटकट ना ताका टॅक्साचें आसना सो म्युनिसिपालिटी कितें लक्ष दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटी लक्ष दिवपाक जाय की तांचे परव्यू भितर जे टॅक्साच्या लिमिटा भितर जे आयिल्ले ना जे भायर आसात जे इलिगल धंदो करतात तांचेर लक्ष दिवपाक जाय तुमचे इतको स्टाफ आसा तुम्ही त्या स्टाफाक तुमचे त्या अकाउंट्स ऑफिसराक रस्त्यार व्हरपाक जाय थंय बसून तुम्ही जे बर्डन त्या लोकांचे जे लिगल धंदो करता तांचेर घालता कित्याक आज लिगल धंदो करूंक इतलो त्रासदायक जाला की तुवें ते जीएसटी भरपाक जाय तुवें ते बाकीच्यो कटकट करपाक जाय तुवें म्युनिसिपालिटी आनी तुमचे टॅक्सी भरपाक जाय तो धंदो जावपाक जाय न्ही ऑनलायन धंदो इतलो वाडिल्लो की सादारण मनशाचो धंदो बंद पडिल्लो अशी परिस्थितीक मडगांवची म्युनिसिपालिटी सगळ्या जनतेक मडगांवच्या जनतेक कितें जाता आतां तांचो दुसरो प्रॉब्लेम कितें आहा की लोक तांकां दिसता की सगळे लोकांनी मुखार येतले तशें जावंक शकना सगळे आज परिस्थिती प्रत्येकाक आयचो दीस कसो गेल्या पुरो जाता तो काम धंदो करपाक तो सगळो रस्त्यार येतलो आनी म्युनिसिपालिटी आपल्याला हें करतलो म्हणून तें जावंक शकना इलिगल धंदे एक्शन जायना ना कित्याक जातली इलिगल धंद्यान हांगा हप्ते मेळटा जातले हप्ते मेळटले कितें तो दोन गजाली आहात एक लिगल उत्पन्न म्युनिसिपालिटी घेवप आनी एक उलटी हितूंतल्यान उत्पन्न दिवप इलिगल धंद्यान काय जाता गेलो चिरमिरी दिली तो मोकळो आयचो दीस सुटलो पण आता इलिगल धंदो करता दोन फ्रुट्स घराडेन व्हरपाक जाय काडली तेगे फ्रुट्स घेतली पिशव्यान भरली घर गेलो पयशे म्युनिसिपालिटी कित्याक पयशे फारीक करपाक जाय हें सर्रास चलता न्ही पिशवी घेवप खंयची फ्रुट्स जाय ती घेवन तूं घर वच टॅक्स फारीक करना सर आम्ही मिडियात उतर घेवपाक भारत त्याच्याबद्दल पळयात आज आमी फर्स्ट स्टेप म्हणजे खंयचोय एजुकेशन सुरवात करता पयलोच पावल म्हणटा तो मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले ते ताजे प्रेरोगेटीव की भितर घेवप ना बीबीएस सपोज ब्रीफ यू एनीवे मोना गांवान तुमकां सांगलाच आनी आमच्या कावन्सिलरान सांगलाच दीस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आनी आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय विधानसभेन एक प्रश्न मांडटलेच फाटल्या फावटी मांडिल्लेच म्युनिसिपालिटी रिकवरी बद्दल ह्या फावटी हे प्रश्न मांडटले आनी म्हाका दिसता विधानसभेचें सत्र आनी 13 म्हयन्याच्या एंडाक जुलयान जाता तेजे त्या वराचेर जर नारेट धरूंक जाय जाल्यार भितर जर बारीक लोकांक पासून न्याय दिवप कारण मोना जवानान तुमकां राजून आमच्या रविंद्रान सांगलेच की मार्केटान अजून गोंयांत लोक ना कारण ब्लिंकिट एमेझॉन फ्लिपकार्ट अलिबाबा हांगा खुबशे सगळे ॲप स्टार्ट जाल्यात सो लोक प्रिफर सिटींग एट होम दे परचेज मार्केट कोण चलयता म्युनिसिपालिटीचे बारीक लोक चलयतात बहुजन समाजाचे लोक थंय आसात राय फोंडेच्या वाठारांतले मंजुरबाट आडपय हे सगळे गांवांतले लोक थंय मार्केटान बसतात अशा वेळार जर डबल ट्रिपल पयशे जर वाडोवपाक लागले तांच्यानी हाडप करचो धंदो जर जाता म्हयन्याक जर 10,000 फारीक करचे पडले म्हयन्याक 2,000 जाल्यार पयशे हाडप पडले